दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी करया मशरूमाचे सुके तोणाक। ही हांवें 200 ग्राम बटन मशरूम घेतलेली आसा। तिचे अशे बारीक कुडके करून घेवया। तुमचे मशरूमाचे जशी साइज आसा त्याच्या प्रमाणे तुमकां जाय तशे बारीक मशरूमाचे कुडके करून घेयात। आता हांवें गॅसार कायल दवरलेले आसा। भितर 3 चमचे तेल घालून घेता आणि भितर 2 व्हडले कांदे बारीक चिरलेले घालून घेता। आता कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। आता भितर 1 चमचो किसलेली लसूण घालून घेता आणि 1 चमचो किसलेले आले घालून घेता आणि आमकां लसूण आणि आले कांद्या बरोबर तळसून घेता 2 मिनटां। आता भितर 2 बारीक चिरलेल्यो मिरसांगो घालून घेता आणि 1 बारीक चिरलेलो टोमॅटो घालून घेता। टोमॅटो धवळून घेता आणि आमकां टोमॅटो सॉफ्ट जायसर शिजोवन घेवपाक जाय। टोमॅटो आमचो बरो सॉफ्ट जाल्लो आसा। आता भितर पाव चमचो हळद घालून घेता, अर्धो चमचो मिरची पावडर घालून घेता, अर्धो चमचो कोथमिरीची पावडर घालून घेता आणि अर्धो चमचो गरम मसालो घालून घेता। तुमकां जशे तीख जाय त्या प्रमाणे मसालो घालून घेवपाक जाय। हे आता तेलार 2 मिनटां परतून घेता मसाले। आता भितर बारीक चिरलेले मशरूम घालून घेता, चवी पुरते मीठ घालून घेता, धवळून घेवया। आता भितर उदक घालपाची गरज ना, स्लो फ्लेमीचेर 7-8 मिनटां शिजपाक दिवया। मशरूम आमचे बरे शिजलेले आसा। आमी उदक घालूंक नासले पण मशरूमांक उदक सुटलेले आसा। आता भितर बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घालून घेता, धवळून घेवया। हे मशरूमाचे तोणाक, मशरूमाचे सुके चपाती बरोबर, भाकरे बरोबर, तशें शीता बरोबरूय खावपाक जाता। तर मशरूमाचे तोणाक आमचे रेडी आसा, सर्व करया। तर अशे हे मशरूमाचे सुके तोणाक खूब टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राइब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन, तो मेरेन देव बरें करूं।